पद्धतीप्रमाणे हांव जे सार्वजनीक जे गणपती आसात आमचे पेडण्याचे तांकां हांव भेट दिता आणि जे सार्वजनीक गणपती आहात तेजे भितरले जे देखावे जे आसात खरोखरच एक बरे देखावे नॅचरल सारखे असे दिसतात पळोवपाक म्हणजे जी स्टोरी आणि त्यांचे ते देखावे भितर त्याने एक दिला एक्झाम्पल लोकांनी सगळ्यांनी घेवपाचे आणि त्याच्या खातीर लोकांचो जो साथ मेळपा लागला त्या देखाव पळोवपाक पेडणे तालुक्याचो ते घेऊन रिस्पॉन्स बरो मेळटा आणि लोकांनी आता खरीच भेट दिवपाची आज हांव कोरगांव आयला आता सर आसा कळ्ळो आणि तो सार्वजनिक गणपती हा असोच वर्ष पद्धती प्रमाणे आणि मोठ्या प्रमाणात जावचो आता ही तुमची एकवट जो आसा हो असोच टिकून दवरतो डेव्हलपमेंट म्हणटा विकास म्हणटा तो हर एक जे गव्हर्नमेंट सुद्धा चेंज जाता गव्हर्नमेंट जे आहा तेजो प्रोसिजर सारको आनी हें जावपाकूच जाय कामां आमी आसतना कितें आसलेलें हांव आसतना की म्हाका खंयचें काम दिलें करपाक जाल्यार तें हांव फाटीं रावन करून घेतालो तशें आतां म्हाका कितलेशें दिसना कळ्ळो काय हें आमदाराचें काम हें करपाक जाय कळ्ळो काय आमी जंय रस्ते ना ते रस्ते केले पेडणे तालुक्या भितर रस्ते नासतनाच गांव आसलेले आमी ते फुडें हाडले कारण रस्तो ना जाल्यार डेव्हलप जावूं शकना विकास पावूं शकना आमी एक्वायर करून जमनी एक्वायर करून समेच्या आडवण आणि मोपा असल्या गावांनी रस्ते आयले त्या सायडीन आणि त्या प्रमाणे समज फॉलो करीत डेली जाल्यार ही कामां जावूं शकता हेजे भितर जागृती आसपाक जाय हेजे भितर लोकूय जागृत आसपाक जाय आणि आमदाराच्या फाटल्यान लागून ते करून घेवपाक लोकशाही भितर हर एक मनशाक हे असतात थंय नासतात आपूण रावता पण ह्या लोकांचे जे कोण रावतात त्याच्या फाटल्यान कितें तरी हिस्ट्री जाली तूं जाणा माझ्या टायमाक राजन आर्लेकर रावले बरो मनीस तज्ञ मनीस हुशार मनीस पण लोकांनी ताका निवडून हाडलो 8,500 मतांनी म्हाका फाटीं दवरलो पण जेन्ना दुसरे इलेक्शना लोकांक कळून चुकलें की डिफरन्स कितें आहा बाबून आनी आर्लेकरा भितर लोकांनी त्याच मतांनी म्हाका निवडून हाडलो 8,500 मतां बरो शिकलेलो हुशार हे ते पण कामाच्या भितर आमी म्हणटा ते सोशल फिल्डान आयल्या रस्त्या वयल्यान हांगा पर्यंत पावले कळ्ळो काय म्युन्सिपालिटी भितरल्यान हांव आमदार जाला डायरेक्ट आमदार म्हणून हांव जावना आणि म्युन्सिपालिटींतल्यान जी कामां म्हाका करपाक मेळ्ळ्या पळय तेच काम हांवें केलां हांगा एक खंयचें काम दवरलें पेडण्या भितर पेडण्या मतार एक सांगचें म्हाका जी कामां हातीन घेतल्यात तेजो म्हाका हें जातालो की हें काम जावपाक जाय तेजे फाटल्यान लागून हांव काम करून ह्या मतदारसंघान हांव पावलो तेन्ना हो मतदारसंघान उदक पावूं नासलेलें लायट पावूं नासलेलें रस्ते पावूं नासलेले ही परिस्थिती आसली एमजी म्हणून ठोकताली मतांनी येताले पण आमी आयल्या उपरांत काही ती खंयची पार्टी बिटी पळोवना हांव पावर घेतला आनी कामां केली पण ती कामां लोकां भितर पळय म्हणून हांव 4 फावटी इलेक्शनाक आयलो सर एकूच लास्ट प्रश्न आता 2027 इलेक्शन येता आणि इलेक्शनान हे खूपशे जण असतात ते रणांगणात उतरतले आणि तुम्ही म्हटल्यात की खूपशे फावटी की आपण येता कसे काय तुम्ही हे करतले हांव कामाचेर ह्या मतदारसंघात परत रावता कारण गेली फावटी हांव मडगांवान म्हाका बीजेपीन धाडलो हांव गेलो पण मडगांव माझे काम नसलेले पण बीजेपीन दवरलो म्हाका एक टाइम असलेलो कळ्ळो काय की एमजी म्हटल्यार लोक निवडून येताले ते काम करूं या ना करूं एमजी म्हटल्यार लोक ठोकताले जसो देव मांद्रेकर निवडून गेले कळ्ळो काय पण ती परिस्थिती आता ना आता बीजेपीन म्हाका मडगांव धरलो बीजेपी म्हणून हांव निवडून आयलो येवना काम पळोवन लोक निवडून हाडटा म्हणून हे डिफरन्स आणि हेजे खातीर हांगा ह्या मतदारसंघात हांवें काम केलें आणि परत एक फावटी म्हाका इच्छा जाल्या की परत एक फावटी ह्या मतदारसंघाची सेवा करची कारण हांवें डेव्हलप विकास फुडें येयलो पयलो आणि मागीर प्रोजेक्ट हाडले एअरपोर्ट दिसपडटा आयुष हॉस्पिटल दिसपडटा दुसऱ्यांनी कितलेशे प्रोजेक्ट येवपाक आसलेले पण त्याच्या भितर आमच्या लोकांचो फायदो जावना नुकसाण जालें वयल्यान माझ्या मतदारसंघात या माझ्या मतदारसंघा खातीर हे प्रोजेक्ट आयले जो त्याग जो जमनी या मतदारसंघाच्या लोकांनी दिली पण आमकां त्या प्रमाणे
कांयच मेळूना तितलें कळ्ळें तुका जे मेळपाक जाय आसलें कारण ते येवपाक प्रोजेक्ट येवपाक म्हाका 20 वर्सां लागली ह्या मतदारसंघात कारण लोकांक घरा भितर उदक लायट रस्ते पावय नासतना प्रोजेक्ट कशें हाडटलो बरोबर ह्यो गोश्टी हाडून आता हे प्रोजेक्ट आयिल्ले आसात त्याचो फायदो आमच्या मतदारसंघात मेळ्ळा तो दिवपा खातीर आणि परत हांगा काही प्रोजेक्ट येवपाचे जमन कितली गेल्ली आहा 1 कोटी स्क्वेअर मिटर म्हणजे प्रोजेक्ट कितले येवपाचे आहात पळय त्याचो फायदो आमच्या लोकांक समज मेळपाक जाय आणि मेळून घेवपाक जाय आणि तिची सेवा करपाक हांव परत आनीक फावटी ह्या मतदारसंघात उबो रावता